नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचो येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। नामनेची गायिका आशा भोसले संवसाराक अंतरली। काळजाचो आताक आयिल्ल्यान शेनवारा उपचारा खातीर मुंबयच्या ब्रीच कँडी हॉस्पिटलांत केल्ली दाखल। सोमारा सांजेच्या 4 वरांचेर जातलो निमणो संस्कार। सावड्डे पंचायतीची तापली ग्रामसभा। महत्वाचे प्रश्न विचारीत ग्रामस्थांनी उपसरपंचाक धरलो धारेर। उपसरपंचाकडल्यान स्पष्ट जाप मेळूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी उक्तायल्या नाराजी। शिरगांवचे श्री लईराई देवीचे जात्रेक दुकानांचे फेरयेचेर घालतलो कडक आळो। अंदू जात्रे दिसा मोजक्याच दुकानांक दितले परवानगी, सांगता देवस्थानाचो अध्यक्ष। धिरयांचेर बंदी आसून लेगीत सेर्नाभाटी वाठारांत धिरयांचेर जाले उक्तेपणान आयोजन। धिरयां वांगडा रंगलो जुगाराचोय खेळ। संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या पावलाचेर सगळ्यांचीच नजर आसा तिगोवन। सांकवाळे आयपीएल बॅटिंग आयले उक्ताडार। ह्या प्रकरणात वेर्णा पुलिसांनी 4 केले अटक। वट्ट 2.5 लाखांचो म्हाल केलो जप्त। आणि शिरदोन वाठारांतले पेजेचे फेस्त आयतारा मनयले व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावान। पुराय गोंयचे तशेंच गोंया भायल्या लोकांनी व्हडा संख्येन फेस्ताक येवन पेजेचो घेतलो आस्वाद। आता खबरो विस्तारान। ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले ही पिरायेच्या 92व्या वर्सा संवसाराक अंतरली। तिका काळजाचो आताक आयिल्ल्यान शेनवारा उपचारा खातीर मुंबयच्या ब्रीच कँडी हॉस्पिटलांत दाखल केल्ली। आशा भोसले हांचो पूत आनंद भोसले हांणी मिडिया मुखार आशाताईंच्या मरणाची खबर दिली। तशेंच सोमारा सकाळी 11 ते दनपारां 3 मेरेन आशाताईंचे निमणे दर्शन घेवपाक मेळटले। ते उपरांत तांची अंत्ययात्रा भायर सरतले आणि सांजेच्या 4 वरांचेर शिवाजी पार्कांतले मसणभुंयेंत निमणे संस्कार जातले अशें सांगलां। ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले हांचो जल्म सांगली महाराष्ट्रातल्या ल्हान शहरात जालो खरो, मात तिचे खरे मूळ गोंयांत आशिल्ले। आशा ताई 9 वर्साची आसतना तिचो बापूय पंडित दीनानाथ मंगेशकार भायर पडलो। उपरांत तिने पिरायेच्या 10 वर्सां सावन गायनाक सुरवात केली। आशा भोसले हांकां हिंदी फिल्म मळार वर्सटायल गायिका म्हूण वळखताले। 8 दशकां सावन तिने आपल्या पदांक ह्या इंडस्ट्रीक आवाज दिलो। तिने फकत हिंदीतच न्हय तर मराठी, बंगाली, गुजराती, तामिळ, तेलुगू, कोंकणी सारख्या जायत्या भाषांनी पदां गायल्यात। हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीचे दिग्गज संगीतकार आर.डी. बर्मन, ओ.पी. नय्यर, सचिन देव बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेला हाचे वांगडा तिने जायती अजरामर पदां गायल्यात। आशा ताईन दम मारो दम, रमया वस्तावया, ए मेरे हमसफर, ये मेरा दिल दिल चीज है मेरी अशी जायती सुपरहिट पदां इंडस्ट्रीक दिल्यात। 2000 वर्सा सिनेमा मळार भारताचो सगळ्यान व्हडलो दादासाहेब फाळके पुरस्कार दिवन तिचो भोवमान जालो। 2008 वर्सा भारत सरकारान देशांतलो दुसरो सगळ्यान व्हडलो नागरी मान पद्मविभूषण दिवन तिचो भोवमान केलो। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डान तिका 2011 वर्सा संगीत इतिहासांतली सगळ्यान चड रेकॉर्ड केल्ली कलाकार म्हणून मान्यताय दिली। मजगती मळावेल्या कांय मानेस्तांनी आशा भोसले यांच्या निधनाचेर आपली प्रतिक्रिया दिल्यात। I had an opportunity to be a part of an album which was produced by me, which was sung by Asha Bhosle. So it was in 1994. She sang for my first film, Shitu, and then requested to come with the album. That time Ashok Patni was with me. आणि ताणे सांगले की आम्ही अल्बम करूया, विच आय अप्रूव्ह। आणि ताजे मागीर आम्ही जवळजवळ 8 गाणी घेऊन आम्ही दर्याच्या देगेर अल्बम केलो। सो दिस वॉज अ व्हेरी गुड लायफ टायम एक्सपिरियन्स म्हणटा ताका। म्हणजे एक सिंगर म्हणून कितें व्हडलें आसता आनी व्हेरी सिंपल। हाजो अनुभव वेन आशा भोसले रिकॉर्ड करताली सॉंग तेन्ना आयलो। आनी इट वॉज रियली ग्रेट एक्सपिरियन्स। आणि त्यांच्या निधनाबद्दल तुमका कितें? Yeah, see, it's time, everybody's time. Destiny konak, everybody's time has come. But anyway, without any much painful, she passed away. That's a good thing. She's a very good singer. Negative discussion करताली प्रत्येक कडेन. was also very good.
हय सर. So let's pray for her. ओके. हय सर. Also. सारकें. And she will be always remembered with her work. Govan is also remembered with her Hindi songs as well as with Kokli songs, including Chandacha Rati, Saat Gelo, हय. then Hasti Fula Dulci Pana, बरोबर. Malaputisha Sukna Pilan, हम्म. and as well as Riyacha Degero. त्याचाही पद तिने म्हणलेला आहे. People will always remember. आशाताई हे आमकां सोडून गेले हे खरें म्हणजे आयकून खूप वायट दिसलें, पण हो आवाज निरंतर आमचे बरोबर आसतलो आणि हो आवाज जसो म्हणटा न्ही सूर्य आनी चंद्र आसतलो तोपर्यंत हो आवाज आसमंतान आसतलो. आशाताईची खासियत म्हणजे वर्सटाईल सिंगर, म्हणजे लोकगीत, भक्तिगीत, भावगीत, हिंदी सिनेगीत, गझल, कवाली, मग पॉप सॉंग्स असे सगळे प्रकार हाताळपी आणि ते इतले प्रभावीपणे हाताळपी अशी गायिका आणि कोणच ना. ऑफकोर्स लता मंगेशकर ही बी खूप मोठी गायिका, पण दोघांचे गावप वेगळे, दोघांची स्टाईल वेगळी आणि म्हणूनच दोघांनी ह्या भारतभर आणि जगभर लोकांचेर अधिराज्य गाजवले. आणि ही गाणी सतत आमच्या मनात राहतली, पण खास करून मराठी आणि हिंदी गाणी जी आशाताईंनी जी गायला आणि ती वेगवेगळी गाणी गायल्यात ती गाणी आमच्या स्मरणात कायम राहतली. गोंयाचेर तांचे खूप विशेष प्रेम आशिल्ले आणि गोंयांत ते खूबदां येताले, कोणाक गुपचूप येवन वताले आणि गोंयचें जेवण तांकां खूब आवडटालें. आशाताई आमगेर बी येवन गेले आणि 4 तास तांणी आमगेर घालवले आमच्या घरांत. तर हे सगळे अद्वितीय आसा आणि ही गायकी कायम स्मरणात राहतली. जरी ती गेली तरी तांचे सूर रावतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सावड्डे पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापली. फाटले 5 म्हयने जाले ग्रामसभा कित्याक घेवंक ना, बंधारा सुवातेर खणून दवरिल्ली फोंडकुलां पुरोवपाक कळाव कित्याक, फाटल्या ग्रामसभेत निर्माण केल्ले प्रश्न सुटावे कित्याक जावंक ना अशे प्रश्न विचारीत ग्रामस्थांनी उपसरपंचाक धारेर धरलो. उपसरपंचा कडल्यान स्पश्ट जाप मेळूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी उक्तायल्या. आयतारा सावर्डे पंचायतीच्या ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली. बंधारा सुवातेर खणून दवरिल्ली फोंडकुलां पुरोवपाक कळाव, पंप स्टेशन तशेंच हेर म्हत्वाच्या विशयावेल्यान ग्रामसभेत बोवाळ जालो. फाटले 5 म्हयने जाले ग्रामसभा कित्याक घेवंक ना, फाटल्या ग्रामसभेत निर्माण केल्ले प्रस्न कित्याक सुटावे जावंक ना अशे प्रस्न ग्रामस्थांनी उपसरपंचाक विचारले. मात उपसरपंचा कडल्यान सारकी जाप मेळूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी उक्तायली. हाका लागून ग्रामसभेत तणावाचें वातावरण निर्माण जाल्लें. पळयात. आमी फाटले ग्रामसभेन जे प्रश्न निर्माण केल्ले हे खंय तरी आयज आमकां अशें दिसता की ग्रामसभेक हे सॉल्वूच जायना, आमचे इश्यूज सॉल्व जायना. सो पयलीं आमी ते क्वेश्चन केल्ले आनी जी ग्रामसभा ही 5 म्हयने कित्याक घेवं ना हेजेर आमी तांकां क्वेश्चन केलो. आयज तुमी पळयल्लें आसा मिडियान की त्या सरपंचा कडेन जो एक्टींग सरपंच आसा हेजे कडेन आयज आन्सर ना कित्याक मुखार व्हेल्ली ती आनी कित्याक ही परत एकदां ती पयर एक डिक्लेअर केल्ली तेन्ना परत पोस्टपोन केली, हेय तेंचे कडेन आयज आन्सर ना. ड्रेनेज जावं जे पयलींचे जे एक स्पॉटांचे कॅमेरा घालपाचे खुबशे इश्यू आमी परत हायलायट केल्ले. आनी आयज आनी जो इश्यू येयलो जो म्हणटा तो एक दुलबानगरच्या ज्या लोकांक उदक जाय म्हणून एक प्रपोजल येयल्लें आसा आनी ते परत एक म्हाका दिसता एक पंचाचो एक षडयंत्र आसा हो परत हांगा खंय तरी उलाढाल करपाची. म्हाका 2024 एक दुलबानगर आनी कस्टमरची सरावंडींग एरिया आसा तांकां उदक दिवपा खातीर एक प्रपोजल PWDचो आसलेलो, जो उदक जे सावलेचें उदक टॅप करून तांकां ते बुस्टर पंप लावन उदक ते सप्लाय करपाचो आसलेलो आनी तो खंय तरी फक्त NOC खातीर खंय तरी होल्डार उरलेलो आसा प्रोजेक्ट. तेजी सगळे प्रोसेस जाल्लो आसा. सो आमी तांकां क्लियरली सांगला आसा की तो जो प्रोजेक्ट आसा हो रिवायव करून तेजेर स्ट्रेस घालून तो मुखार व्हरोन ह्या लोकांक उदक दिवपाक जाय. आनी जो हे पिठा लागून फाल्यां आमी पंचायतीन जे सांगला सगळे पंचायत आपूण येता, सरपंचांनी सांगला आपूण येता आनी सकाळची फाल्यां 10 आमी हेल्थाचेर मोर्चा व्हरया म्हणला आनी ते आमचे वांगडा सहभागी जातले म्हणटा. त्या प्रमाणे आमी पयले फाल्यां जर पंचायत येता जाल्यार आमी हेल्थाचेर मोर्चा व्हरता आनी जो पीठ आहा तो पुरोवपा खातीर आमी डिमांड करतले. पळय कितें आसा आतां हे 2 वर्स जाले आमी हे पळयता, आजुनूय पयर दिसलें ना कितें हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जातकीर हे सगळे काबार जातले म्हणून, पूण आजून प्रोजेक्टा अशें म्हणटा तशें 12 दीस जाल्ला. सो त्रास आमी तितून भितर हे आमगे पंचायत नवीन कितें आमी कांड करपाक पळयता. कळ्ळें तुका? जे सायटीर दोनी सायटीर आमकां कळ्ळें की हे खंयचे सायटीर पंप स्टेशन आहेत म्हणून. ज्या सायटीर सीएमान आमी क्लियरली सांगले आसा हे दोनी सायटीर पंप स्टेशन ना, बंधारना आनी चॅकवेल ना म्हणून.
त्या सायडीर आतां आमकां कानार पडलें की व्हड पंप स्टेशन येता म्हणून आमची ते दुलबागर नगरचे थोडे लोक आसा तांकां उदक ना हांव मान करता आनी आमची सदां प्रयस आसतलो की तांकां उदक मेळचें म्हणून पूण ताका एक प्रॉपर वे आसा जे आमगे साळावलेचे डॅमाचें उदक आसा ती पायपलायन आमगे मिरामागा पर्यंत पावलेली आसा ते मिरामागा पंप थंय एक टाकी बांदपाची ते बुस्टर पंप मारपाचे आनी ते दुलबानगर पावोवपाचे अशें हे प्रपोजल आसा सीएमाचेर आमकां पुरेपूर विश्वास आसा सीएमान हेचेर आमकां तोडगा काडलेलो आनी तेणी प्रत्येक मिडिया दर इन रिटर्न पसून हो प्रोजेक्ट जो आशिल्लो तो स्क्रॅप जाल्ले आसा आमकां सपोज उदका गरज आसा जाल्यार ती प्रॉपर हे आसा ते आमी सीएमा फुडें जाय जाल्यार आमी बसून तेजे कडेन उलोवपाक शकतात तांकां उदक कशें मेळपाचें ही आता हर एक ग्रामसभेक जेन्ना पळय लोक हांगा येवन तांचे प्रश्न करतात तेंचे कडेन उत्तराची अपेक्षा करतात जाल्यार हर एक ग्रामसभेक ते पंच जावं सरपंच पण तेंचे कडेन उत्तर ना काय ना घेतात चळवळ करतात झंडे लातात आणि ती मिटींग मागीर काबार करतात आज असो परिस्थिती हे कडेन आसा की आज 9 वार्डाच्या लोकांनी एक जावन आज ही पंचायत बरकार करपाची हांकां डिझॉल्व करपाची अशी परिस्थिती निर्माण जाले कडेन आसा सायन मारली टाकये लागून ते म्हाका कांयच खबर नासलें तो आमगे घराल कितें आसा कसल्या कामां तो म्हाका सांगता ती सांगता म्हजे सायन मार तेजेर म्हाका त्या बाबतींत हांव तेका सायन मारना सोडली कोण येयलो तूं एवढा सायन म्हाका आनी बाकीचे भितरले कांय खबर ना हे आतां आमी हेंचे बरोबर सगळे आमी आसा मरे हेंका फाटीमात आमी आसा मरे तुजी सायन वापस घेतला ह्या कामां हांव कितें सायन मारतलो हे म्हाका हितून कांय खबर ना गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर प्रितानंद कुर्डीकर. शिरगांवचे श्री लयराई देवीचे जात्रेक अंदू दुकानांचे फेरयेचेर कडक आळो घालतले. अंदू जात्रे दिसा मोजक्याच दुकानांक परवानगी दितले. उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यांच्या निर्देशा प्रमाण दुकानांक परवानगी दितले. येवपी मंगळारा दुकानां खातीर पावणी जातली. जिल्हा अधिकारीच्या निर्देशाप्रमाण श्री लयराई देवीच्या देवळा फाटल्यान आणि होमकणा पासून काय अंतराचेर मिळून मोजकीच दुकानां घालपाक दितले. रस्त्या कुशीक मात दुकानां घालपाक दिवचे नात. फाटल्या वर्सा जाल्ल्या खेटाखेटी लागून अंदू दुकानाच्या फेरयेचेर आळो घालपाचो निर्णय प्रशासनान घेतला. मजगती शिरगांवचे लयराई देवीच्या जात्रेची तयारी सध्या नेटान चालू आसा. आमचे भशेन आमच्या देवस्थानच्या बाजून सांगशात आमी ऑलमोस्ट सगळी आमी तयारी केल्ली आसा. काही टेक्निकल कितें आसा बॅरिकेटींग बी ते आमी भाड्याचे हाडटले. त्या कारणान कितें आसा की तांकां रेंटूच तांचो आसा तो जो एका दिसाक 3 लाख जाता. जो आमी इमिजिएटली पयलीं कित्याक इन्स्टॉल करूंक शकना ते बाय 18 तारखे पर्यंत जातले. बाकीचे आहा न्हू CCTV कॅमेराचे ऑलमोस्ट फिनीश 90% म्हटल्यार जाता. बाकीचे कितें मायनर कितें काम आसतलें ते CCTV वाल्याचें PA सिस्टमाचें ऑलमोस्ट काम जाल्लें आसा. बाकीचे जे निर्देशीत केल्ले आसा ते मांडव घालपाचें काम आयज चालू करतलो तो मांडव घालपी येतलो बेळगांवच्यान. आनी बाकीचे आसा पळय सिस्टम न्ही ते ऑलमोस्ट आमी जाग्यार घालपाचो प्रयत्न केला. आनी म्हाका दिसता आमी वी हॅव सक्सिडेड. जात्रा जाल्या नंतर गर्दी कमी आसतली होमखाणा कडेन दाखयता म्हणून एडिशनल आमी थंयसर आनीक 16 दुकानां घालतले. आनी तेचो एप्रुवल आमकां कलेक्टरान दिल्लो आसा होमखाणाचे वयले सायडीक. सकयल सायडीक एकूच दुकान घालतना तशें देवळा फाटल्यान एकदम कडेक 8 दुकानां आसतलीं. म्हणजे टोटल हांगासर 15, 9, 24 आनी 8 तुजो 30 दुकान हांगासर लागतली देवळा कडेन फाटल्यान. आनी होमखाणा कडेन तुजो 25 दुकानां आसतलीं. ती दुकानां मागीर 25 तारखे पर्यंत आसतली. देव मंदिरान वचसर आसतली. ती अशी विनंती आसा सगळ्यांकूच दुकानदारांकूच सगळ्या भाविकांक जाणांकूय बी सगळ्या लोकांनी हेका आमचे शासन यंत्रणेक तशें देवस्थान कमिटीक सहकार्य दिवचें की जो निर्विघ्नपणे ही जात्रा बरे भशेन जावची अशी आमी तेंचे कडेन प्रार्थना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. धिरयांचेर बंदी आसून लेगीत सेर्नावाटी वाठारांत परत एक फावट धिरयांचें आयोजन नेटान जालें. सेर्नावाटी धिरयो पळोवपाक लोकांची व्हड संख्येन गर्दी लेगीत पळोवपाक मेळ्ळी. बंदी आसून लेगीत उक्त्यार धिरयो जावप आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांक हाची कसलीच खबर ना काय कायद्याची अंमलबजावणी विशीं आतां गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात. पळयात. साश्टी महालात हालीं धिरयांचें आयोजन नेटान उक्तेपणान बिनदास जायत आसा. शेनवारा सांजवेळार सेर्नावाटी वाठारांत कायद्याचें अक्षरशः उल्लंघन जाल्ल्याचें पळोवपाक मेळ्ळें. बंदी आसून लेगीत धिरयांचें आयोजन बिनदास जालें आनी ह्या धिरयां खातीर व्हडा संख्येन लोक एकठांय लेगीत जाल्ले. प्रत्यक्षदर्शनीन दिल्ले म्हायते प्रमाण घडणुकेच्या सुवातेर पुलिसांची हजेरी नाशिल्ली. हाका लागून आयोजकांची उमेद आनीक वाडली अशें दिसून आयलें. इतलेंच न्हय, बेकायदेशीर जुगारय ह्या जाग्यार नेटान चलताले. ताका लागून हो प्रकार आनीक गंभीर जाला.
हाचे पयलीं प्रशासनान अशा प्रकाराच्या गजालींचेर आळाबंद हाडपाची शिटकावणी दिली, कारवाय करपाचेरय उतर दिल्ले. पूण अश्यो घडणुको सेगीत घडत आशिल्ल्यान कायद्याची अंमलबजावणी कितली प्रभावी आसा हो प्रस्न उप्रासला. दक्षिण गोंयांत धिरयांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर उंचेल्या पांवड्यार म्हत्वाची बसका लेगीत घडोवन हाडिल्ली. हे बसकेचे अध्यक्षपद जिल्लो अधिकारी एकनाथ लेटस हाणें केल्ले. बेकायदेशीर धिरयो आडावपा खातीर वेगवेगळ्या खात्यां मदीं समन्वय वाडोवपाचेरय भर दिल्लो. अशे तरेच्या कार्यावळी घडोवन हाडपी जमनीच्या मालकांचेर कारवाय करपाची सुचोवणी पुलीस निरीक्षकांक दिल्ली. जमनीच्या मालकांची म्हायती आनी नोंदी दिवपाक मामलेदाराक सांगिल्ले. तशेंच अशा घडणुकांक लागून कायदो आनी सुवेवस्था समस्या निर्माण जाल्यार बेगोबेग आपतकालीन क्रमांक 112 कडेन संपर्क करपाची सुचोवणी दिल्ली, जाका लागून वेळार पुलिसांची मजत मेळटली. अशें सगळे बसकेत थारिल्ले. मात उपरांत परत धिरयांचें आयोजन जाल्ल्यान प्रशासनाची बसका फकत कागदापुरतीच उरली व्हय, प्रत्यक्षात केन्ना चालीक लागतली अशें आतां प्रस्न निर्माण जाल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकार. वेर्णा पुलिसांनी उसरा राती धाड घालून सांखवाळा सुरू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात 4 जाणांक अटक केल्या. चेन्नई सुपर किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स हांच्या मदीं सुरू आशिल्ल्या मॅचींचेर बॅटिंग करतना दुबावित आरोपींक रंगे हात धरले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलिसांनी धाड घालून मोबायल फोन, लॅपटॉप तशेंच 37,000 रुपयांची रोख रक्कम मेळोवन वट्ट 2.5 लाख रुपया जप्त केले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयचे फामाद शिरदोन वाठारांतले पेजेचे फेस्त आयतारा व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. ह्या फेस्ताचे खाशेलपण म्हळ्यार पुराय गोंयचे तशेंच गोंया भायले लोक ह्या फेस्ताक येवन पेजेचो आस्वाद घेतात. तशेंच देवाचे बेसाव लेगीत घेतात. पळयात पेजेच्या फेस्ताची कांय उर्बेभरीत खीण. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान बार्देस, दिवचल, पेडणें, 70 आनी 30 वाडी ह्या 5 मालांतल्या मामलेदार कार्यालयांत प्रलंबीत आशिल्ले म्युटेशन प्रकरणां सुटावे करपा खातीर 18 आनी 19 एप्रील 2026 दिसा खाशेल्या म्युटेशन डिस्पोजल अँड फेलिसिटेशन कॅम्प आयोजीत केला. ज्या नागरिकांच्यो म्युटेशन केशी प्रलंबीत आसात आनी ह्या कॅम्पात वांटेकार जावं येता तशेंच अर्जदारांनी संबंदीत कागदपत्रां आपल्या वांगडा हाडची अशें आवाहनूय जिल्लोधिकाऱ्यान केलां. ह्या विशींची सुचोवणी जारी केल्या. मडगांव पार्किंग प्रकल्पाचो बुनियादी फातर बसोवन 10 वर्सां पुराय जाली तरी लेगीत ह्या प्रकल्पाचें काम सुरू जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. मडगांवां गाडयांचो आंकडो वाडत आसा, मात फावो तशी पार्किंग सुविधा नाशिल्ल्यान लोकांक तशेंच पर्यटकांक त्रास सोंसचो पडटा. देखून संबंदीतांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. मडगांव शहरांत गाडयांचो आंकडो वाडत आसा, मात पार्किंगेची फावो ती सुविधा नाशिल्ल्यान नागरिकांक आनी पर्यटकांक व्हड अडचणीक तोंड दिवचें पडटा. ताका लागून मडगांवां पार्किंगाचो व्हडलो प्रश्न उप्रासिल्लो आसा अशें विवेक नायकाचें म्हणणें. मडगांवां जायत्यो रिती सुवाती उपलब्ध आसात, तांचो उपेग करून पार्किंग सुविधा रोखडीच विकसीत करूं येता अशें तांणी सांगलें. 3 सुवातींनी पार्किंग प्रकल्प बेगोबेग सुरू करपाची मागणी केल्या. पोरनो पिकअप स्टँड, पोरनो सिटी बस स्टँड आनी मूळ प्रस्तावित पार्किंग प्रकल्पाची सुवात. पूण राजकीय इत्सा नाशिल्ल्यान हो प्रकल्प पुराय जावंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. मजगतीं येवपी मडगांव नगरपालिकेच्या वेंचणुकेचे फाटभुंयेर ह्या प्रश्नाचेर गंभीरतायेन विचार करून काम करपी प्रतिनिधी वेंचचे अशेंय तांणी नागरिकांक आवाहन केलां. गाडी म्हणटा त्यो वाडत आसा, पॉप्युलेशन वाडटा. मडगांवाक पार्किंग एक अशी समस्या जाल्ली आसा की पार्किंग मेळप म्हळ्यार भांगर मेळिल्ल्या भशेन. सो पार्किंग प्रोजेक्ट पण एक व्हडलो गाजवाज जालो तुमच्या हांगचे लागींच सामको. तूं रावत थंयच्यानी लागीं, पूण आज पर्यंत तो प्रोजेक्ट जायना. ताचें फावंडेशन स्टोन इतलेंच जाल्लें आसा. तुवें प्रश्न विचारला फक्त पार्किंगाचो, पूण हांव ताजे मुखार वचून तुका सांगता मडगांवकार खंयच्या बाबतींत सुखी आसा अशें एक तरी एग्जाम्पल दिवन सांग तूं. आज मडगांवकारांचेर अशी परिस्थिती आयिल्ली आसा, ना घरका ना घाटका जाल्लें आसा.
डबल इंजिन सरकार म्हणटा, मोदी म्हणटा, सामकें डेव्हलपमेंट म्हणटा, दिगंबर बाब म्हणटा, पूण मडगांवकाराले एक तरी इश्यू ह्या लोकांनी खंय सॉल्व केला हाजी उत्तर तुमी सोदचें आनी मडगांवकारांनी हाजेर डीप स्टडी करची. ह्या कावन्सिलाचो टेन्युअर आतां काबार जालो. आमी पयलीं पळयताले एक जबाबदार नगरसेवक मडगांवांत निवडून येताले आनी ते खंयचे ह्या पक्षाचे त्या पक्षाचे अशे नासताले, ते आपूण जावन फुडें सरताले आनी मडगांवचे बरें कितें करपा आसा त्या बद्दल चिंतताले. आज कितें जालां, फक्त हो म्हाजो कावन्सिलर तो तुजो कावन्सिलर हें म्हणून अर्धे राजकारण जावन नालायक लोक भितर सरल्या आनी हे नालायक लोक जे पळय भितर सरल्या हांकां मडगांव बद्दल प्रेम ना, मडगांवच्या विकासा बद्दल कांयच करपाची येवजण ना. तुका एक सादें एग्जाम्पल दिता म्हटल्यार आतां 10-15 वर्सां जालीं हो हांगासर जें पयलीं ओल्ड फीश मार्केट जें पळय आशिल्लें, हें ओल्ड फीश मार्केट हांगच्यान शिफ्ट तो जागो मडगांव म्युनिसिपालिटीचे कडेन लिजाक आसा. सो जेन्ना पळय तें मार्केट शिफ्ट जालें थंय एक बरो एक भव्य गडगंज सामको पार्किंग प्रकल्प बांदपाक शकता अशी एक येवजण आशिल्ली. पूण आज पर्यंत थंय फावंडेशन स्टोन घालपाचें सोडून खंयच्याच कावन्सिलरान, खंयच्याच नगराध्यक्षान जावं खंयच्याच आमदारान मना पासून प्रयत्न करूना. हे फक्त मडगांवकारांक फटोवपाची हें चल्लां. इतलो तुमगेलो बरो जागो हांगा फाटल्यान आसा. मडगांव तूं खंय चल, बाजारांत चल, तुजें पुलीस स्टेशना कडेन चल आनी तुगेले त्या सायडीन परिस्थिती ना. सो लोक कितें करता, लोक बेजबाबदारपणे मेळटा थंय स्कुटरी गाडयो खंय मेळटा थंय घालता. हाजे मुळे कितें जाता, सामान्य मनीस जो कोण अडचणीचो मनीस आसा, कोण पेशंट आसा, हें आसा, तांकां खूब त्रास जाता. सो हें आमच्या नगरसेवकांनी हें चिंतपा जाय आनी बाबा हेजेर कशी वेवस्था करतली. आमचे जे ट्राफीक पुलीस आसा हांच्यांनी हाजेर हें करून बाबा सरकाराक प्रपोजल दिवपा जाय, ताणें कलेक्टरान हाजेर विचार करपा जाय. कलेक्टर हांगा थंय नाका बरो धांवता हें धांवता. सो ताणें विचार करून बाबा मडगांवची ट्राफीक हें करतलें जाल्यार कितें प्लॅन आसा आमचे कडेन हाजेर विचार करपा जाय. तुमी हाजे बद्दल कोणूच कांयच विचार करना. 2015 जेन्ना आर्थूर सिल्वा जो म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन आशिल्लो तेन्ना हांगा पार्किंग प्रोजेक्ट बांदपा खातीर फावंडेशन स्टोन घाल्लो. पूण आज 2026 चलो आसा, आज पर्यंत हांगा पार्किंग प्रोजेक्ट म्हणटा तो येवची आयलो ना. म्युनिसिपालिटीक ऑलरेडी फंड अलॉट जाल्लो आसा पूण प्रोजेक्ट मात येना. फाटले खेपे हांगा एक सद्याच्या कावन्सिलान एक पार्किंग प्रोजेक्ट प्रपोज केलो जो मल्टी स्टोरी पार्किंग प्रोजेक्ट आसलो. कांय कारणाक लागून म्हणजे ताचे लास्ट फ्लोराचेर कोणे तरी हॉटेल प्रोजेक्ट केले आनी बोवा जालो, लोकांनी बोवा जालो, ताका विरोध केलो आनी हो प्रोजेक्ट कॅन्सल जालो. ताजे नंतर चेअरपर्सनान सांगलें की हांगा हायड्रोलीक पार्किंग प्रोजेक्ट आमी पायलट बेजिसाचेर चालू करतात. तातूंत भितर 400 ते 450 स्क्वेअर मिटरा भितर हो प्रोजेक्ट येतलो. काम ऑलरेडी स्टार्ट जालां, टेंडर जालें, सांगलें थोडे दिसान चालू जातले प्रोजेक्ट आसलो. पूण आज पर्यंत हो प्रोजेक्ट येना. सद्याच्या कावन्सिलाचो टायम काबार जालो. हांगा जी पाटी बसयली ती पाटी सुद्दां मोडून पडिल्ली आसा. जी फावंडेशन स्टोनाची पाटी आशिल्ली तें इनॉग्रेशन केलें ती पाटी सुद्दां मोडून पडिल्ली आसा. पूण पार्किंग प्रोजेक्ट जायना. मडगांवाक सद्याक पार्किंग प्रोजेक्टाची नितांत गरज आसा. स्पेशली म्युनिसिपालिटीक जे लोक येतात तांकां पार्किंग करपाक जाय ना. म्हणटा तुमी खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू उलयतां. पर्यटक गोंयाक स्वर्ग मानतात पूण आता ह्याच गोंयाविषयी एक चिंतेची वास्तवताय उबी जावपाक लागल्या. फक्त 3.5 महिन्यात 29 पर्यटकांक मरण आयलां. ड्रग्स, अपघात आणि गुन्हे हांचे सावळे खाला गोंयची प्रतिमा धोक्यात आसा असो धक्को दिवपी अहवाल मुखार आयला. पळया. सूर्य, दर्या आनी पार्ट्या खातीर गोंय फामाद आसा खरें, मात आतां वेगळ्याच कारणाक लागून गोंय चर्चेचो विशय जावपाक लागला. 1 जानेवारी ते 10 एप्रिल मेरेनच्या 3.5 म्हयन्यांत गोंयांत आयिल्ल्या 29 पर्यटकांक मरण आयलां. तातूंतले 15 देशांतले आनी 14 विदेशी पर्यटक आशिल्ल्याचेय म्हायती मेळ्ळा. आनी धक्को दिवपी गजाल म्हटल्यार कांय मरणां अजूनय गूढ आसात. हालींच होणजुणा 21 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचें मरण ड्रग्स ओव्हरडोसाचो दुबाव आनी तातूंतल्यान परतून एक फावट निर्माण जाल्लो हुस्को. गोंय ल्हव ड्रग्स डेस्टिनेशन जावपाक लागला काय? हो प्रस्न आतां चड गंभीर जाला. ह्या 29 मरणांतले कांय जाणांक बुडून मरण आयिल्ले, कांय जाण रस्तो अपघाताचेय बळी जाले, जाल्यार कांय प्रकरणांनी गुन्यांवांची सावळी 2 परकी चलयांचो खून, जायत्या अस्वाभावीक मरणांचो आनी कांय प्रकरणांनी ड्रग्साचो दुबाव आसा. परकी पर्यटकांतले चडशे मरण रशियन नागरीक जाल्यार कांय जाणांची वळख अजून पटूंक ना. मजगतीं पुलीस चवकशी करतात. ड्रग्स आनी गुन्यांवांचेर नियंत्रण दवरपाचें व्हडलें आव्हान निर्माण जालां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बिहार राज्यातल्या कटिहार जिल्ह्यात शेनवारा सांजे भिरांकूळ अपघात जालो.
बस ट्रक आणि पिकअप व्हॅन यांच्यामध्ये झालेल्या भिरांकूळ अपघातात सुमार 13 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. तशेंच 30 परस चड प्रवासी गंभीर जखमी जाल्यात. बिहारच्या कटिहार जिल्ह्यात बस ट्रक आणि पिकअप व्हॅनमध्ये झालेल्या भिरांकूळ अपघातात सुमार 13 जाणांक मरण आयले. तशेंच 30 परस चड प्रवासी गंभीर जखमी जाल्यात अशें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शेनवारा सांजे राष्ट्रीय महामार्गाचेर हो अपघात जालो. पिकअप व्हॅनांतल्यान प्रवास करपी सगळे लोक शेजारच्या पूर्णिया जिल्ह्यातले आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी बचाव कार्य सुरू केले आणि जखमींक रोखडेच लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केले. जायत्या जखमींची स्थिती गंभीर आशिल्ल्यान आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांणी हे घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायला. मरण आयल्ल्यांच्या फामिलीक दरेकी 2 लाख रुपया आणि गंभीर जखमी जाल्ल्यांक 50,000 रुपयांची मजत दिवपाची घोषणाय तांणी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून